गोंयचो दाबोळी अंतरराष्ट्रीय विमानतळ नौदळा कडेन आसा. आतां 20 किलोमिटरा भितर कसलेंच बांदकाम करपाक आपली परवानगी घेवची अशें कळयल्ल्यान मुरगांवचे आमदार तशेंच मंत्र्यांनी ताका विरोध केला. आतां फातोर्डेचो आमदार तशेंच गोंय फॉरवर्ड पक्षाचो मुखेली विजय सरदेसायान ताका विरोध केला. तशेंच गोंयचो खासदार राज्य रक्षा मंत्री आशिल्ल्यान गोंय सरकाराक हो विशय सुटावो करपा खातीर संद आसा. त्या प्रमाण गोंय सरकारान खासदार श्रीपाद नायकाक मेळचें आनी विशय सुटावो करचो अशें सुचयलां. ह्या जे बॅन जो आसा 20 किलोमिटर रेडियसाचो, जो हांव मंत्री आसतना आयिल्लो तेन्ना आमी नेवीचे टॉप ब्रास फोगा आनी दिल्ली लेवलाचेर परस्यू करून ही हो जो आदेश आहा तो फाटल्यान घेतिल्लो. आतां म्हाका दिसता फाटल्यान घेवपाक आतांचे टावन प्लॅनिंग मिनिस्टराक सोंपें आसतलें, कित्याक आमचो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेन्स गोंयचोच खासदार बाब श्रीपाद नायक आसा. सो हें टावन प्लॅनिंग मिनिस्टरान इनिशिएटीव घेवन तें फाटल्यान काडपाक जाय. पूण आतां एक नवी वस्त म्हणल्यार बाब श्रीपाद नायकान पयर म्हणलां की टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट हो MPLADS इम्प्लिमेंटेशनान अडथळे हाडटा म्हणून. हें तो कसो सेटल करतलो तें म्हाका खबर ना. तें तांचे भितर पळोवन घेवचें पडटलें. पूण गोंयचे जनतेक कसलोच डेव्हलपमेंट करपाक हो आदेश सारको घातक आसतलो. बिकॉज तशें जर 20 किलोमिटर पळोवंक गेलें तें सालिगांव मेरेन तेंकता. सो खंयच डेव्हलपमेंट कितें करतलो जाल्यार तूं नेवी मेरेन वचचो पडटा आनी एक अडथळो तयार जाता. म्हाका दिसता हो आदेश फाटल्यान तांणी घेवपाक जाय इमिजिएटली. एज प्रेसिडेंट ऑफ द गोवा फॉरवर्ड पार्टी आय कंडेम दीस डायरेक्टिव्ह. इट इज अ वे ऑफ ट्रायंग टू एनक्रोच ऑन द स्टेट्स पावर्स. कोऑपरेटिव्ह फेडरलिझम म्हणटा तेजे कन्सेप्टाचेरूच हो कॉन्त्र आदेश आहा आनी सरकारान ज्या बेगींतल्या बेगीन हो फाटल्यान घेवंक जाय आनी ताचे खातीर तांणी स्टेप्स घेवपाक जाय.